नमस्कार इश्टानो. आयच्या ब्लॉगान हायकोर्टान गोंयान जो टायगर रिजर्व करचो म्हणून ऑर्डर दिल्ली ती ऑर्डर कितें आसलेली ती पळोवया आमी. तेज्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान आतां जी अपील केल्लेली आहा स्टेट गव्हर्मेंटान तेजें स्टेटस कितें तें पळोवया. आनी सुप्रीम कोर्टान वयतकोणी स्टेट गव्हर्मेंटाक आमकां टायगर रिजर्व नाका म्हणून जे सुप्रीम कोर्टान गेल्लेले आहा तांकां कितलो खर्च येयला तेजेर एक लक्ष मारया. सो सुरवात करुया हायकोर्टाच्या ऑर्डरीच्यान. सो इश्टानो, हायकोर्टाक 24 जुलय 2023 ऑर्डर जाल्लेली. कोरम म्हटले जजीस कोण कोण आसलेले काय म्हटल्यार जस्टीस MS सोनक अँड जस्टीस भारत P देशपांडे. ऑर्डरीच्या सुरवातीकूच असो महाभारतांतलो एक श्लोक घातलेलो तेंच्यांनी. आनी दीस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक टायगर वाघ कित्याक म्हत्वाचे आसा आमच्या इकोसिस्टमान तेज्या संदर्भान हांगाच्यानूच समरायज जाता ती ऑर्डर. हांव इंग्लीश ट्रान्सलेशन तुमकां रीड करून दाखयता इश्टानो. इफ देर इज नो फॉरेस्ट देन द टायगर्स गेट्स किल्ड. If there is no tiger, then the forest gets destroyed. Hence, the tiger protects the forest and the forest guards the tiger. ह्याच्या वयल्यान ती ऑर्डर सुरवात जाली. मागीर फायनल डायरेक्शन्स कितें दिल्लेले तेजेरूय एक लक्ष मारया इश्टानो. पॅरेग्राफ 159च्यान डायरेक्शन्स आसा. For all the above reasons, we dispose of this petition by making the following order. We direct the state government to notify the Madai Wildlife Sanctuary, WLS मतलब Wildlife Sanctuary, and other areas referred to in NTCA. NTCA मतलब National Tiger Conservation Authority communications and the plans prepared by the Goa Forest Department officials as a tiger reserve under section 38(v)(1) of the Wildlife Protection Act within 3 months from today. 2023 जावपाक जाय आसलेली, आतां आमी 25 आसा. सेकंड डायरेक्शन. वी डायरेक्ट द स्टेट गव्हर्मेंट टू टेक ऑल स्टेप्स टू प्रिपेअर अ टायगर कन्झर्वेशन प्लॅन as contemplated by section 38(v)(3) of the Wildlife Protection Act and to forward the same to the National Tiger Conservation Authority within 3 months from notifying the Madai Wildlife Sanctuary and other areas as a tiger reserve. Third direction. To direct the National Tiger Conservation Authority to render full assistance to the state government for contemplating the above process and after that to expediently process the state government's tiger conservation plan and to take a decision thereon within 3 months of receiving the tiger conservation plan from the state government. Fourth direction. To direct the state government to set up anti-poaching camps at strategic locations to be staffed by forest guards, watchers, etc. in the wildlife sanctuary and national parks in the state of Goa. This exercise must be completed within 6 months. We direct fifth direction. We direct the state government and the forest department authorities to take emergent steps to ensure that there are no encroachments in the protected forest areas like wildlife sanctuary and national parks pending notification of the tiger reserve and even after that. And sixth, final direction. We direct the state government to determine and settle the rights and claims of the scheduled tribes and other forest dwellers following the law as expediently as possible and preferably within 12 months from today. म्हटले जे कोण इफेक्टेड आसलेले पळय तांकां एका वर्सा भितर म्हटले 12 म्हयन्या भितर सेटल करचो म्हणून डायरेक्शन आसलेली. स्टेट गव्हर्मेंटान हे डायरेक्शन कॉम्प्लाय करचे सांडून सुप्रीम कोर्टान धांवले ही ऑर्डर चॅलेंज करपाक. तर इश्टानो, म्हत्वाची गोश्ट तुमी लक्षांत दवरपाची आनी याद दवरपाची म्हटल्यार सुप्रीम कोर्टाचे पेटिशन नंबर इज Special Leave Appeal number 20683 of 2023. State of Goa through Chief Secretary and others versus the Goa Foundation and others. आता जी लेटेस्ट हियरिंग जाला ह्याच म्हयन्यान सप्टेंबरानूच
तितून कितें सुप्रीम कोर्टान स्टेट गव्हर्मेंटाक डायरेक्शन्स दिला ते पळोवया. फर्स्ट, we find that it will be appropriate if the Central Empowered Committee examines the issue and submits a report before this court. Second, we therefore request the Central Empowered Committee to examine the issue and submit a report within a period of 6 weeks from today. Third, 2 weeks' time thereafter is granted to the parties to file their response to the report filed by the CEC. It is needless to state that the CEC will give hearing to all the stakeholders, including the state government and the writ petitioner before the High Court. म्हटल्यार स्टेट गव्हर्मेंटाक आनी गोवा फाउंडेशनाक दोगांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली CEC फुड्यान सबमिशन्स करपाक. आता नेक्स्ट हियरिंग 12 नोव्हेंबर 2025 हाय ऑन बोर्ड आसतली खंय. 6 डायरेक्शन इम्पॉर्टंट आहा. In the meantime, the petitioner state is directed to maintain status quo as on today in respect of the areas which are directed to be notified as Tiger Reserve by the High Court. म्हटल्यार जितली हायकोर्टान एरिया फायनलायज केल्लेली टायगर रिजर्व करपाक त्या एरियांनी कांयच करप ना. आतां ह्या मॅटरान सुमारे एक 5 किंवा 6 हियरींग जाल्लेले आहा. आतां ते 5 काय 6 हियरिंगान स्टेट गव्हर्मेंटान ऑलरेडी 1 कोटी रुपया खर्च केल्लो आहा इश्टान. होच 1 कोटी जर थंयसर इफेक्टेड आसलेले तांकां जर दिल्लेले जाल्यार ते खुशी खुशी भायर सरतले आसले आनी टायगर रिजर्व जावन पडटलो आसलो इतल्यान. पूण ना, ब्रोकर मिनिस्टराक जाल्लेले नाका. आतां कोणाक न्हू कितले पयशे आजून पर्यंत पावल्लेले आसा पळय ते आमी पळोवन घेवया इश्टान. सिनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी हांकां आजून पर्यंत 25,50,000 पेमेंट जाल्लो आसा. AOR म्हटल्यार एडवोकेट ऑन रेकॉर्ड एडवोकेट मिशा रोहतगीक 1,65,000 1,65,000 पेमेंट जाल्लो आसा. आनी ही एक नवीन फर्म आतां ब्रोकर मिनिस्टरान इंट्रोड्यूस केला. फर्म वेरिटास लिगल एडवोकेट्स अँड सॉलिसिटर्स, जो कोर्टान सिनियर कावन्सील उबो रावता पळय तेज्या पेक्षा तिप्पट पेमेंट आजून गेल्लो आहा. 74,67,128 रुपीज. टोटल मेळोन 1,01,82,128 रुपया. म्हटल्यार 1,01,82,128 रुपीज इतलो खर्च केल्लो आहा आनी मॅटर आजून सोंपोवंक ना आनीक फुडें धुकलपाचें आहा. आतां हितूनच दुसऱ्या बाजूक पळोवया. गोवा फाउंडेशनान आमी कितें कॉन्ट्रिब्यूट केल्लेले आहा हो विचार आमी करूंक जाय न्हू. इतले सगळे विशय घेतात ते. सो हांगाच्यान हांव एक ऑपॉर्च्युनिटी घेता अपील करपाक की तुमचे जे कोण इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स आसा मातशे गोवा फाउंडेशनाच्या वेबसायटीचेर वचचे. गुगलान गोवा फाउंडेशन मारल्यार वेबसायट इतली ओपन जातली. थंय डोनेट म्हणून एक आयकॉन आहा. मातशें कॉन्ट्रिब्युशन करचें. कित्याक हे सगळे दिल्ली वचोन रेप्रेजेंट करप सुप्रीम कोर्टान CEC फुड्यान हे सगळ्यांक खर्च लागता बिसायड्स एफर्ट्स अँड स्किल्स. आयच्या दिसा गोवा फाउंडेशनान सिनियर कावन्सील नॉर्मा आल्वारीस उबी रावता. हांगासर सिनियर कावन्सील गव्हर्मेंटाच्या बाजून जे उबी रावता तांकां 25 लाख सुमार पेमेंट जाल्लो आहा ऑलरेडी. टोटल 1 कोटी सुमार खर्च जाल्लो आहा गव्हर्मेंट सायडींतल्यान. पूण जे डिफेंड करता स्टेटाक एक्चुअल इंट्रस्ट स्टेट करिना. हे जे करतात पळय PIL पेटिशनर्स गोवा फाउंडेशन एंड ऑल तांकां आमची कितें तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसूंक जाय न्हू ती आमी करया. सो मागता तुमचे कडेन विचार करा, कॉन्ट्रिब्यूट करा, डोनेट करा गोवा फाउंडेशनाक. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.